सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत आनी परत एकदा निवडून येतात होय आणि हो तुमचो तिसरो टर्म न्ही तिसरे टर्म एक टर्म मुगे बायल आहली हां मिसीस आहली सो कितें सांगपाक जाता तुमी सांगपा म्हणल्यार म्हाका काँग्रेस तिकेट ऑफर केली आनी जायते टायम म्हाका राव म्हणून हें केलो ऑफर दिली पूण हांवें मुगे सपोर्टरान विचारलें तें सपोर्टरान म्हाका सांगिल्लें इतलीं वर्स तूं इलेक्ट जाला आनी केन्ना आमकां पार्टी तिकेट गरज पडली ना म्हणून सो हे पार्टी तिकेट घेयनात म्हणून सो आमी पार्टी तिकेट गेल ना आनी लोकांनी दाखोवन दिला बरे मनशाक पार्टी तिकेटी गरज ना म्हणून फुडले असेंब्लीचे कशें कितें आहा तुमी म्हटलां की तुमकां आतांच्यान पार्टीचे तिकेट्स ऑफर जावपाक लागले आहा अजून आहाय सगळे पूण ते सिक्रेट दवरलो आहाय आनी आतां गडबड केली म्हूण जायना जितले तूं लोकांक बरें काम करतलो लोकांक विश्वास दितलो आनी मनीसपणान ही काम कोताय ती कसली फोटींगपणान तूं केलें जाल्यार तिकेटी न्हू लोक आपण तुका आमकां फोर्स करतलो कितें बरें करपा तें हय तुमी आतां ऑलमोस्ट 3 टर्म तुमकां एज अ झडपी जाले वय जिल्ल्याक जे पावर्स मेळपा जाय आज पर्यंत मेळूना ना मेळ्ळें ना सो हाजेर तुमी कितें पावर्स काँग्रेसूय आसतना दिल नाय आनी हे BJP आसतना दिल नाय पावर्स दिले आनी जायते लोकांक काम करूं मेळटलें म्हाका कितें जालां हांव कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण मुगो मशिनरी आहा जावं मुगो लेबर फोर्स मुगो सगलो कोणाली काम करपा फोर्स आहा JCB आहा हें तें आहा जायते गव्हर्मेंटा फंड्सां परस मुगे पयशान लोकांक वयतींक हेल्प कोता मुगो ते इक्विपमेंट्स जाय लोकांक हेल्प करपाचे कित्याक हांव कन्स्ट्रक्शन लायनींतलो तेका लागून तें म्हाका इजी जाता पूण कितें आयज सांगलें फाल्यां सकाळीं वचोन तें केलें सद्या कांय ना डिसिजन कांय ना आनी हांव तें तितू डीप पॉलिटिक्स घेवन बसना